शेत रोवपाक घातिल्लो तरवो मरपाक लागिल्ल्यान वेळसावच्या शेतकारांनी भिरांत उक्तायल्या। अर्दो जून म्हयनो जालो तरी आजून मेरेन पावस आपली हाजेरी लायना म्हूण आतां करचें तरी कितें असो प्रश्न शेतकारां मदीं उप्रासला। सप्तका भितर आतां पावस आयलो ना जाल्यार शेतां रोवपाची आनी हेर प्रक्रिया लांबणेर वयतली आनी मागीर व्हडा प्रमाणात लुकसाणीक तोंड दिवचें पडटलें म्हूण शेतकारांच्या मनात भंय निर्माण जाला। आमचे फार्मासांनी वचून तुमी पळयला हो तोरवो घायला आनी तोरवो बरो येयला आनी हो बरो येयला तो आतां तांकां पोतून तो शेतान हें घालपा जाय कंप्लीट करपा जाय। सो आतां पावस तरी डिले जालो तेंचे सांगण्या प्रमाणे आनी तेंचे जावन तो पडत जाल्यार हेका इफेक्ट जावपाक शकता। पूण आतां हें नॅचरल न्हू, आमी आमच्यान फकत देवाको मागपा जाता सारको पावस बेगीन घाल आनी हांकां आमचे शेत रोयताय त्या भाव भयणांक हें बरे भाशेन रोंवपाक आदार मेळ्ळा पुरो। कित्याक आमचे सगळी ग्रिनरी आनी तेणी एफोर्ट केला। आतां म्हाका दिसता उणें आतां म्हयनो 10 दिसां जाले म्हयनो जातलो तेणी येवन सगळें साफ करून आमचे बरे भाशेन तो तोरवो किल्ला। फकत आतां देवा गेलें हो पावस घालून आमकां बरे भाशेन तांकां काम करपाक मेळपाक। आनी हांव न्हू मुगेले शेपाय प्रमाणे हांव शेतां येतालो त्या प्रमाणे हांव सगळे म्हायती जाणा। त्या प्रमाणे हेज्या पयलीं ही शेतां रोवन जावपा जाय आसली, ती आमगे आतां पावसा लागून डिले जाताय। पावस पडलो ना न्हू सारको म्हळ्यार आमी देवाको मागताय की आमगे पावस पडोन आमगे ही शेत रोवपा बेगीन मेळ्ळ्या पडून। आनी ते तितल्या तेंपा भितर ताका जमनी उब आसता आनी तितल्या तेंपा भितर ती पिकपा जाय तेन्ना तें बरें जाता। ते मागीर ताका हें बी लागता, मूस लागता, कितें लागता, कोणोस हें जाता तेदो वाल लागता, तेदो ती पेडी जावपाक शकता।